एक दीस हांव एक फामिलीक मेळोंक गेल्लो आनी तांच्या घरा येताना हांवें पळयलो की तांचो सुणो ताणें धाकटुली चेनीक न्हय पूण व्हडलें एक सूत आसलेलें दोरी कशी त्या दोरयेक बांदून ताका दवरलेलो. थंयसर हांव पियेलाशी बसून ती म्हाका सांगूंक लागली आका आमी इतल्या ह्या कंपाउंडान वचोंक दवरलेलो आसा जागो तो जेवलो की ना मागीर हांगसर बसता मागीर तो खेळोंक वेता इतलो वेता आनी परतून येता ताका कितें करूंक जाय. म्हज्या मनांत अशें आयलें की आमी हुंयसर आयल्या आनी आमकां देव कितले म्हणून हिंचर वचोंक दिता. पळयात एक आवय आपल्या भुरग्याक आपल्या पोटान ती आसतना ताचो परमोस करता. प्रसूत जातना तिका खूब दूख भोगता पूण तिका इतलो आनंद आसता. त्या भुरग्याक ती इतलो ताचो मोग करता त्या भुरग्याचो भुरगें तिचो मोग करता पूण ताची मोगाची यात्रा मागीर सुरू जाता. हें भुरगें मागीर आनिकूय मोग सोदता दुसरी ताका दितात आनी ते परी तो भायर वता आनी केन्ना केन्ना चड पयस वता अशें आमी पळयल्लें आसा. पूण आवय ताका सदांच त्या सुतान आपल्या मोगाच्या हिंचरूय वचों ताची सगळ्यां ती आसता. तो तर भुरगो पोत्तून तिचे सेम व्हडलो जाल्यार तिका बरें दिसता. आतां देवा सोबे आमचो संबंद असोच आसा. देवा सोबे असो संबंद आसा की देव आमकां ह्या संवसारांत आवयच्या कुसव्यांत घालता आनी मागीर ह्या संवसारांत हाडटा आनी तो आमकां स्वतंत्रपण दिता. आनी आमी कितें म्हणून सोदता सगळ्या संवसारांत फकत मोगूच आमकां जाय. आनी मोगाची इतलीं हजारांनी कांतारां घडलेलीं आसा पूण ते मोगांत सगळें निराशेपणूच आसा आनी हाका लागून खूब लोक अड्डूफूट जातात. आतां देव आमकां कितें सांगता तें पळयलां तुमी. आमकां तो स्वतंत्र दत्ता पूण तो कितें म्हणटा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुजो मोग करतां. तुजे मदें कितें पळय चलता मोगा विशयी आपल्यापणाक लागून तुका तो मोग अणभवूंक मेळना कित्याक तूं तुजे वस्तूंकी मोग करताय. दुसऱ्यांचो मोग तुवें चाकूंक जाय पूण तूं कितें करताय दुसऱ्यांचो मोग कित्याक लागून करताय आपल्यापणा पासत आनी हातून मागीर वयर सकयल आमी जाता. तर हे पयल्या वाचपान ताणें आमकां सांगलां पयलो तुवें म्हजो मोग करूंक जाय आनी म्हजो मोग करची तर तुका हें बाकीचें सगळें मोगाचें कळटलें. ताका लागून ती दोरी जशी भाशेन त्या सुण्याक आसलेली इतले ताका तो वचोंक दितालो ते भाशेन आमकांय देव पूर्णपणे सगळ्या संवसारांत रावंक दिता पूण ताचे बरोबर तो संबंद दवरूंक जाय तेन्नाच की आमी आमचे वाटेन सगळें अणभवतल्या पूण देवा सवय दवरतल्या. ताका तर आमी लागीं दवरिना जाल्यार हे आमचे अणभव आमकां वयर खाला कोत्तले आनी खूब पाटी आमी थिंचरूच सांडटल्या पोत्तून येना. त्या जेजूचे काणयेंत आमी आयकलां तो पूत सगळें घेता वेता आनी ओगडायता आनी मागीर तो सैराणांत येता आनी देवाशी बापाशी पोत्तून येता. ते भाशेन आमी सदांच बापाशी पोत्तून आमचो संबंद दवरूंक जाय तेन्नाच की आमी सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या जिवाच्या बळान सगळ्या आमच्या शक्तीन सगळ्या आमच्या मनान सर्वेस्पर देवाचो आमी मोग करतले. हिंचोरी वचो आमी तो संबंद आमी तोडूंक फावना. तो तोडीत जाल्यार आमकांच मागीर वायट आमचेर कोसळून घेता आमी. देव करिना आमी घेता तें. आनी हाका लागून हे भाशेन तर आमी देवाचो मोग अणभवीत कित्याक आमी हिंचोरी वचोन तो आमकां पोत्तून तातूंतलो निवारता आनी पोत्तून आमकां फुडलीं पावलां मारूंक घटाय दिता. हे भाशेन तर आमचें मन आसत जाल्यार खरेपणी आमी देव कोण पळय तो अणभवतल्या आनी देवा सारकें आमी जातल्या कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं. हीच जाणवाय आमकां देव घडोवन येवंक देव आमकां आपलीं उतरां सांगता तर ती आमी बरे भाशेन समजून घेवया. आतां तुमी म्हणटल्यार भाग्यवान फ्रांसीसाच्या जिवितान अशें कशें घडलें पळयात. तो हुशार आसलेलो घरासून आतां मागीर भायर गेलो हिंचर गेलो फ्रांसाक गेलो हिंचरलो तो स्पान्याचो कित्याक गेलो कित्याक थंयसर गेलो तर
ताचो दर्जो मातसो वाडटलो आनी तो परतून आयलो की ना ताका व्हडलो मान मेळटलो, हाका लागून तो हे भाशेन कोत्तालो. आतां तो थिंचूर गेल्या उपरांत एके वतीन ताणें हें सगळें सोडलें. मायचो पळय समून आसलेलो तोय मातसो उणो जालो आनी तो आपणाक जाय पळय तशें करूंक लागलो. त्या वेळार देवान इनासाक ताच्या जिवितांत धाडलो आनी ताणें ताका सांगलें, बाबा तूं हें कोत्ताय तें कित्याक म्हणून कोत्ताय? सगळो संवसार जोडलोय आनी तुजो आत्मो तुवें उबाडलोय जाल्यार कसलो आदाव तातूंत? असो तो देगेर आसलेलो, ताका तो परतून देवा सरशी हाडटा, पूण ताका येवंक नाका. शेकी 2-3 वर्सांनी ताणें अणभवलें की आरे म्हजे भोंवती कितें म्हणून घडटा. त्या अणभवांतल्यान तो सोयरानांत आयलो आनी ताणें विचारलें इनासाक, आरे तूं हें म्हजे पासत कित्याक कोत्ताय? तो म्हणूंक लागलो, हांव करिना, देव म्हजे सवें आसा तो तुजो परमोस कोत्ता. आनी हे परी ताका समजणी आयली आनी ताणें आपलें जिवीत पूर्णपणे जेजूच्या सवें सारलें. आनी इतलें सारलें की ह्या दिसांनी हांवें तुमकां सांगलां की तूं न्हय, देव तुजें सवें वावरूंक जाय. तेन्नाच की आमी धादोशी जातले हांव आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे ताचे खुशे प्रमाणे आमचें जिवीत सारतलें हांव. आनी हाका लागून पळयात, आतां पर्यंत ताका हे भशेन दवरलेलो आसा. आतां पर्यंत देव ताचें सवें वावुरता. कितलो लोक हांगसर येता आनी आमी पळयात कितलीं हांगसर येता. कित्याक लागून? ताचो तो आमकां नमुनो जाल्लो आसा देवाच्या मोगाचो. देवाचो मोग ताणें अणभवलो आनी तो दुसऱ्यांचो परमोस करूंक लागलो. आपलो न्हय, दुसऱ्यां पासून जियेतालो. आनी हाका लागून आयज पर्यंत तेच भशेन तो जियेता आनी आमी तशें करीत तर आमी खूब खुशाल जातले. आमी आमचें पळोवंक फावना, दुसऱ्यांचो मोग आमचे सारकेलो करीत तर आमी खूब आनंदान जियेतले. कित्याक दुसरे ताचेच कुडीचे सांदे आनी तो आमचे सवें हे परी वावुरता. हें तर आमच्या मनांत आयलें जाल्यार ताचो पवित्र आत्मो आमकां अदीक अदीक जितली आमी पयस वेता थिंचोच तो आमकां दाखयतलो आनी थिंचरूच थान फुडली आमची वाट तो देवाच्या मार्गान घडून हाडटलो. ही परी घडच्याक सगळीं जाणां आमी आमचे हात अशें उंटेन दवरया आनी आमी भाग्यवन फ्रांसिसा भाशेन प्रत्येक सुस्कारांत जेजूशी येवया आनी जेजू सवें सुस्कार सोडटना सगळें आमचें समर्पण ताका दिवया आनी हे परी ताच्या एकवटान आमी खोलायेन आमचें जिवीत सारया. तर आमी हिंचोरूय आसूं सदांच ताच्या संबंदांत आमी रावतल्या आनी हे परी आमचें जिवीत बापाची येवजणे प्रमाणे घडोवन येतलें जेजू सवें आनी जेजूचें जें काम आसा सुर्गीचें राज बांदून हाडच्याक तातूंत आमी सहभागिली जातल्या आनी दुसऱ्यांक आमी पावतल्या आनी हातूंत आमकां खुशालकाय मेळटली.